म्हजे कडेन मुखेलमंत्र्यान आनी केंद्रान विनवणी केली. म्हाका कोणें फोर्सान राजिनामो दिवपाक सांगूं ना. दबाव हाडून मागणी केल्ली तर हांव राजिनामो दिवपाचो न्हू, पण विनवणी केली म्हूण राजिनामो दिला अशें निलेश काब्राल हांणी म्हळां. RDX खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार. पण जेन्ना सेंट्रल लिडरशीप स्टेट लिडरशीप डिसायड करता की इट इज अ युनिवर्सल डिसिजन घेवपाक, सो वॉट हांव कितें म्हणूं शकता. आतां जशें म्हाका रिजायन जावं पडलो, आतां म्हाजे लोक पळयता दोळे व्हडले उक्ते करून की हांव कितें पार्टीचे एगेन्स्ट उलयतलो, पार्टीचे हें उलयतलो. तसले गोश्टी हांव करचोच ना जाल्यार. सी डिसिजन म्हाका कितें फोर्स करूं ना. म्हाका रिक्वेस्ट केलो, सेंट्रल लिडरशिपान रिक्वेस्ट केलो, CMान रिक्वेस्ट केलो. पण तो वर्ड रिक्वेस्ट म्हणटा, रिक्वेस्ट. म्हाका जर फोर्स केलो जाल्यार हांव रिजायन जानासलो. हांव तें सांगता. म्हाका रिक्वेस्ट केलो जाल्यार रिजायन जालो, आनी फोर्स बी केलो जाल्यार रिजायन जानासलो. कित्याक फोर्स केलो जाल्यार इट इज डिमांडींग, वेर आय हॅव नॉट डन. दॅट्स वाय हांव केन्ना रॉंग ना. आनी तूं म्हाका डिमांड करता रिजायन जाय. म्हजें एलिगेशन आशिल्ली ऑर म्हाका कितें क्रिटिसिजम आशिल्लें आनी दिस प्रूव्ड, हांव रिजायन जावपाचो. सो दॅट्स वाय आय मेड अ स्टेटमेंट ऑन द डे. सो म्हणजे सांगपाचें कितें आहा, I was requested by central leadership because of a commitment, and I think party is above everybody. That's why I adhere to request.